बोरयेच्या पुलाक खर विरोध करीत लोटलेच्या थळाव्या शेतकऱ्यांनी आमदार आलेक्स सेक्वेराची भेट घेतली। आमच्या खाजण शेतावयल्यान पूल जाल्लो आमकां अजिबात मान्य ना अशें ठाम मत तांच्यांनी आमदाराकडेन मांडले। पिढ्यान पिढ्या चलत आयिल्ले खाजनांतले एक्कान एक शेत आमी आजुनूय रोयतात। हे खाजन म्हळ्यार आमची उपजिविका आनी आमकां ती कशीच वगडोवपाची ना अशें शेतकऱ्यांचे ठाम म्हणणें। We know our cousin. आमचे ग्रेट ग्रँडफादर करताले। आता आय एम 66 years old. आय एम द चेअरमॅन आणि आम्ही एक एक शेत आमच्या रोयता। आनी एफिडेविट घेतल्या सगळ्यां कडेन शेत पाड दवरपाचें न्हय म्हणून। आमी वर्साक 2 फावटी इन्स्पेक्शन करता। रोयला वो ना ते मनशाक मदें हाडटा। कसली डिफिकल्टी आसा तुका तो आमचे एक्टीव खाजन। आमी खांड पासून पडोवंक दिना, ब्रिज पासून पडोवंक दिना। आमी करता काम, प्रिस्टायन मॅनेज करता। म्हज्या फिल्डाक हांवें 1.5 टन पेडी काडल्या, ऑर्गेनिक पेडी। 100 tons ऑफ पेडी वी टेक आउट एवरी इयर। ती खाजन आमची लायफ लायन, ग्रेनरी ऑफ लोटोलीम ती कशीच आमी सॅक्रिफायस करपाक शकना। तूं आमकां ब्रिज दितलो व्हडले दितलो, आमच्या घरा कडेन आमकां जेवपाक ना। आमचो 90 years वर्साचो फार्मर पळय, चलोंक जायना तेचे कडेन। हांव हाडिनासलो ना तेका, तो म्हणला ना हांव येताच। न्हीद पडना आमच्या लोटलेच्या लोकांक, हें अलायनमेंट आमचेर घातलां तूं। इट इज एनफोर्स्ड ऑन अस। शेतकऱ्यांचो पुलाक विरोध ना, मात तांकां तांच्या खाजण शेतांचेर हाचो परिणाम जाल्लो नाका अशें आमदार उलयलो। ह्या विशीं शेतकऱ्यांक घेवन सरकारा कडेन चर्चा करतलो अशें आलेक्स म्हणटा। तेंगे मेन इश्यू म्हणल्यार अलायनमेंट ऑफ द न्यू बोरिंग ब्रिज। सगळे मानून घेताय की आमकां नवो पूल जाय, नवो पुलाची गरज आसा। आतां इश्यू कितें अलायनमेंट प्रपोज केले ते भाशेन तुमगे शेत पळयताय, ते शेत सांबाळची म्हणून ते आयकाय। अदरवायज दे हॅव नो ऑब्जेक्शन फॉर द ब्रिज। ओनली इश्यू इज वेदर वी कॅन रिअलाइन द alignment of the approach road. That is their main issue. Assurance give dila. I have given them no assurance. I have told them that many an issue can be resolved sitting across the table. From what I am told, the consultant has given 7 proposals, different proposals to the government of Goa. I have not seen any proposal, and I am sure 99% of them also have seen no proposal at all. It is just that a fear has been put in their mind that your fields are going, and that is why they are agitated. So I have suggested to them that we have a meeting with the Principal Chief Engineer PWD. I have phoned him. He is out of Goa. I'm not sure if he is on leave or whether he has gone on official work, but he returns to Goa on Monday. Monday I told him that he should confirm when we can have an appointment. I have suggested Thursday because he said the consultant should be present. So when the consultant comes, he will fix the appointment. Because I don't know whether the consultant is from Goa or outside Goa again. So he'll fix the appointment. And I have suggested a delegation of 5 people along with him. गौरांग प्रभू मळकर्णेकार सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।